2 दिसाफाटी हायकोर्टान स्वेच्छादखल घेऊन गोंयभरच्या बेकायदेशीर घरांचेर आनी अतिक्रमणांचेर एक्शन घेवपाचे प्रशासनाक निर्देश दिल्ले. हायकोर्टाचे निर्देश मतींत घेवन पालिका प्रशासन आनी पंचायतींक सर्वे करपाक अर्दूय दिल्ली. ते प्रमाण कांय वाठारांनी तलाठ्यांनी सर्वे सुरूय केल्यात. हो प्रश्न कसो सुटावो करप हो सर्वस्वी सरकाराचो निर्णय. हो प्रश्न सुरवातेकूच सोडोवपाक जाय आसलो. आतां प्रकरण हाती भायर पावलां. आमदार जोशुआ उलयलो. How it is to be executed and how we go ahead, that is ultimately the decision of the government, how they want to carry forward this entire process. First and foremost, it should have been handled right in the beginning. Now it has reached a stage where it has gone beyond beyond the limit. There are some structures that are here for 50 years, 60 years, people live in those structures. We will have to find certain solutions with regards to those things that are there for very long. But new structures, I feel that the government should be for. In that aspect, I think the government should find a proper solution and ensure that people are in a better situation and don't have to go through these hardships. अर्दे प्रमाण कांय बेकायदेशीर बांदकामांक नोटीसी धाडल्यात. तरी एप्रिलाच्या 2 वा 3 तारखेक ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक खासा बसका आपयल्या म्हूण फोंडेचो नगराध्यक्ष आनंद नाईक सांगता. आमकां 25 तारखे ह्या म्हयन्याचेर लेटर पावलो आनी त्या प्रमाणे आमी डिस्कस करून आमी येता त्या एप्रिलाच्या 2 किंवा 3 तारखेक स्पेशल मिटींग दवरतले आनी हो मुद्दो जो आसा तो आमी सगळे कावन्सिला मुखार कावन्सिल मिटींगेक मांडटले. ते पळय मेन आमचे टॉप प्रायोरिटी पळय खंयची सांग पळयात. भोसले सकयल जे पळय आसा हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा तांकां थंयचे काडपाचे ते आमकां तो पयलो स्टेप तो आमचो पयलो हें आसतलो. कित्याक सांग पळयात हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली ऑलरेडी ऑर्डर जाल्ली आसा आनी तुम्ही नोटीस बीन इश्यू केले तांकां? हय सगळें आमचें काम तेजें जाल्लें आसा. तितल्यानी पळय आतां ही हायकोर्टाची ऑर्डर येयली म्हणल्यार आमकां तें आतां कांय चुकत ना न्ही. कितें तरी स्ट्रीक एक्शन ही घेवचीच पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.